पहिली गोष्ट म्हणजे नॅशनल एक्झिक्युटिव्हचेर जो गेला तो ओबीसी म्हणून गेला. ओबीसीच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचेर हा एक स्पेसिफीक भंडारी समाज म्हणून नाही, पूण आमच्या समाजासकट बाकी सगळे समाज जितले ह्या ओबीसी अंडर येतात सगळ्यांक खुशीची गोष्ट. म्हाका खूब जाणांनी कॉंग्रॅच्युलेट केला. ज्या पद्दतीन थंय काम करूंक जाय त्या लेवलार तें करपाचो प्रयत्न करतलो. आतां तेका आनी हांगासर ओबीसी म्हणजे ओबीसी भितून भंडारी समाज आहा आमचो. हांव भंडारी समाजाचो सिनियर मोस्ट आमदार असल्या कारणान भंडारी समाज आनी गव्हर्मेंटानूय म्हाका भंडारी समाजाचो व्हडलो नेता म्हणून मानता. पण म्हाज्या पेक्षा व्हडले 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 खूब नेता भंडारी समाजाचे गोंयांत आहा. म्हणजे सांगचें नांव तितूंतलें जाल्यार श्रीपाद भाऊ आहा, रवी नायक आहा आनी खूब जाण आहा सिनियर खूब. आतां प्रश्न असो येता की आम आदमीचे सगळे नेता सांगता की हांगा भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री करतले. आनी तेंचे म्हणटाना स्टेटमेंट असो आसता की जर आम आदमी पार्टीचो सरकार येयलो जाल्यार तेंच्या मनान जर आहा जाल्यार आमच्या बीजेपीच्या मनान तशें जर इफ एंड बट्स कांय ना. डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टीचोच सरकार येतलो आनी आमी चीफ मिनिस्टराचे फेस दाखयता आनी सरकार म्हणजे गव्हर्मेंट वयता इलेक्शनाक. आमी पयलीं अशें जाल्यार तशें दितलो तशें भारतीय जनता पार्टी करिना. दुसरी गोष्ट हेचेर क्लियर सदमत येता की भारतीय आम आदमी पार्टीन सांगलें भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री आनी कॅथलीक धर्मांतलो कोण तरी उपमुख्यमंत्री. म्हणजे भंडारी समाज डेफिनेटली हिंदू आनी कॅथलीक समाजाचो उपमुख्यमंत्री. तेंचो स्टेटमेंट म्हाका म्हणजे हजम जायना म्हणटा. हजम जायना म्हणजे पचना. कारण ते डायरेक्टली दोन धर्मा भितर फूट घालपाचे तेंचे प्रयत्न चालू आहा जे भारतीय जनता पार्टी केन्ना करिना. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार म्हाज्या दृश्टीन हांव पयलीं म्हाजो समाज भंडारी समाज, पूण गेले 20-22 वर्सां हांव पॉलिटिक्सान आसा. पॉलिटिक्सान आसल्या कारणान समाज हो केन्नाच पॉलिटिक्सान हाडूंक ना. आनी आतां ती स्टेटमेंट येता आप म्हणटा भंडारी समाजाचो CM आसतलो, आमी आपाचो चीफ मिनिस्टर येता भंडारी समाजाच्या प्रेजिडेंटाक मेळटा, तेजें वैयक्तीक आसतलें. पूण म्हाजें मत अशें आसा, हांव आतां मुरगांव तालुक्याचो अध्यक्ष आसा भंडारी समाजाचो. म्हाजें मत इतलें सिंपल आसा की पॉलिटिक्सान हो समाज आमचो हाडपाचो ना. पॉलिटिकल लिडर जे कोण आमचे येता, आमच्या समाजाचे कोण लिडर येता, बाब मिलिंद नायक म्हण, दया सोपटे म्हण, रवी नायक म्हण, हे जे कोण खंयचे इमटेल खंयचे पार्टीचे ते कोण लिडर येता पळय, तेंचो गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म जाता पळय तेंच्यांनी आमच्या समाजाक हेल्प करपाचो. आमच्या तसो समाजाक न्हू, खंयच्याय समाजाक आमी हेल्प करपाक जाय. हो सरकार जो आसा, जो पॉलिटिक्स सरकार आहा तो सगळ्या समाजाचो आसता. आयज जे समाज भंडारी म्हण आनी दुसरो कार्बी म्हण जावं आनी खंयचो म्हण खूब तरेचे समाज आसा. हे समाज म्हणून पॉलिटिक्स करपाक जायना. हे समाज म्हणून पॉलिटिक्स केलें जाल्यार जशें दुसऱ्या देशांनी जाता समाजाचें पॉलिटिक्स, तशें आमच्या गोंयांत हाडपाक जाय. हाडपाचो प्रयत्न चल्ला हो दिसता. आमच्या गोंयांत एक माणकुलें गोंय, सोबीत गोंय आनी आमच्या सगळ्या समाजाचे आनी सगळ्या जातीचे लोक आमी एकत्र रावन काम करपाक जाय. पॉलिटिकल आनी समाज, पॉलिटिकल आनी जातीभेद हे मिक्स करप नासता. बाकीच्या देशांनी स्टेटीनी समाजाचे पॉलिटिक्स चलता आनी लोकांच्या नांवाची घाण जाता. आमच्या गोंयांत तसलो समाजाचो पॉलिटिक्स करपाचो न्हू असो म्हाजो विचार.